गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था हातीभायर गेल्ले पळोवपाक मेळटा। दर दिसा एक घडणूक उक्ताडार येत आसा, पूण थांबपाचें नांव मात घेयना। वास्को न्यू वाड्यार एक वेगळेच चोरयेचें प्रकरण पळोवपाक मेळिल्लें। न्यू वाड्यार मध्यराती एका चोरान उक्ते अवस्थेत येवन वाठारांत धुमाकूळ घातिल्ली। चोरान पयलीं सेंट अँथनी चॅपलांत आशिल्ली देणगी पेटी फोडून पेटयेंतले पयशे फारायल्ले। त्या उपरांत पुतळ्याची मोडतोड केल्ली। ही सगळी घडणूक सीसीटीव्ही फुटेजात कैद जाल्ली। ह्या घडणुके उपरांत वाठारांत तिडकीचे ल्हारय पातळिल्ले। पुलिसांनी ह्या संदर्भात 30 वर्सां पिरायेच्या नवनीत सिंगाक अटक केल्या। सिंग नौदळांत नोकरी करता आनी सीसीटीव्ही फुटेजाच्या आदारान पुलिसांक ताका धरपाक यश आयले। ही दुखद घटना जावन आसा, कारण देवाचे जे मूर्ती तोडप हे पयलींची सुवातेर हांव ते कार्य केलें तेका हांव निशेध करता। कारण एक गोवा इज अ पीसफूल स्टेट, सगळे भाव भयण असे सगळे वांगडा मेळून रावता, हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव। त्या गांवांत असले कार्य करप म्हणजे पीस ऑफ हार्मोनी रिलिजियस अशी पिड्ड्यार करप अशी मेसेज वयता। सो असले हे नेव्ही हितून कामाक केल्ले सुशिक्षीत जे देशाक दाखयतात ते तुम्ही जर असले कर्म करीत जाल्यार फुडलो येणारे पिढी हेचेर शिक्षण गावता की बाबा तुम्ही लोकांक सांगता की बरे कार्य करा म्हणून तुम्ही असले देवाचे जे मूर्ती फोडून ही वायट मेसेज समाजाक दिता आणि खंय तरी आमच्या गोंयकार भाव भयणांमध्ये तुम्ही फूट घालता। जे हिंदू मुस्लिम एक सदांच एकत्र रावल्ले आसा ते असले कार्यातून लोकांचे पीस ऑफ मायंड पिड्यार जाता, खंय तरी निग्लिजन्स जाता आणि मनान डाऊट क्रिएट जाता। सो खंय तरी गोवा पुलीस यांनी बरे कार्य केल्ले आसा, इमिडिएट तेचेर एक्शन घेवन ताका धरून खंय तरी बरे कार्य करून सिद्ध दाखयले आसा। गोवा पुलीस सदांच अग्रेसर आसता आणि लोकांक सर्वसामान्य लोकां खातीर सदां हे आसता। परत एकदा तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आणि हेचेर जे कोणी एक्यूज धरला तेचेर कडक कारवाई जावपाक, कारण तेणी जे आपले न्हेसणे गेल्ले पळय उक्ते कितें घालून ते वायट असे खंय तरी मेसेज रॉंग मेसेज पावता। समाज भुरगीं आसता, बाल भुरगीं आसता, तुम्ही खंय तरी कामाक गोंयांत येता, तुम्ही आपल्या रितीन रावा, तुम्ही दुसऱ्याच्या धर्मान खंय तरी वचोन खंय तरी पाठ घालपाचो प्रयत्न करनाका। ही क्लियर कट मेसेज आहा। तुम्ही जर बरे भशेन रावतले जाल्यार गोंयांत तुम्ही वेलकम आसा। जर असे जर झगडी लावपाचो जर प्रयत्न गोंयकारां मदीं करीत जाल्यार हे खंयच आमी खोपोवन घेवचे ना। ही मेसेज सबंद गोंयकारांक दिता की आपले धर्म आहा तो सांबाळ्या, तो हिंदू आसूं, मुस्लिम आसूं, क्रिस्तांव आसूं, आमी गोंयकारां वांगडा रावतले आणि सदांच ही मेसेज आमी दाखोवन दितले की आमी केन्नाच फूट घातल्यार सुद्दां फुटपाचें ना। आणि खंय तरी देवान हे दाखोवन दिले की बाबा हे ताका धरून तिने दाखोवन दिला, आपलो पावर दाखोवन दिलो आसा आणि सगळे एकत्र रावपाक तिने ही दाखोवन दिला की आमी गोंयकार झगड्या नाका म्हणून। आणि परत एकदा हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता, इतलेच हांव आणि बरे कार्य जाल्ले आसा ताका धरून आमी हे खंय तरी समाधान व्यक्त करता। रातचे 1:30 पळय आमचो न्यू वाडे वाठारांत आमचे 7 अंतनीचे कॉपेल आसा। ह्या कॉपलान एकलो मनीस भितर सोदता आणि आमच्या 7 अंतनीची मूर्ती पळय आसा जी ग्लास फ्रेमीन भितर आसता, ही ग्लास फ्रेम तो ओपन करता आणि ती मूर्ती काढून जमडीर मारून फोडटा। हाजेर हांव निशेध मारता, कित्याक आमचो धर्म जावन आसा एक मोगाळ धर्म, एकवटाचो एकवट करपी धर्म, बरें शिक्षण दिवपी धर्म। आमच्या धर्माचेर टार्गेट करप हें जावन आसा खूब चुकीचें। आता ज्या मनशान हें पळय केलां ह्या मनशाचेर कारवाई जावपाक जाय आणि हांव एप्रिशिएट करता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाकूय, आमच्या वास्को पुलिसांनी ताबडतोब एक्शन घेवन 1 वरा भितर जे एक्युजाक धरला। सॅल्यूट करता आमच्या वास्को पुलिसांक। अशेंच त्यांनी बरी कारवाई करून आमकां न्याय दिवचो आणि बरे तरेन नायट पेट्रोलिंग करचें म्हूण मागता। देव बरें करूं। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।